इसायास प्रवाद्याच्या 40व्या आवेस्वरांतलो आमी एक ल्हान भाग वाचला. थंय इसायास प्रवादी सर्वेस्पर देवाचे पदवेची खबर करता आनी उलोवन म्हणटा, ताणें म्हणटा, आसा तें सगळें रचलां नोकेत्रांत हांवन. संवसाराच्यो शिमो ताणें थारायल्यात आनी इतलेंय करून तो थकूंक ना आनी तो थकचोच ना. तो सर्व पदवेदार, सगळें ताचे तोंड उत्पन्न जालां, सगळें त्या त्या जाग्यार ताणें घातलां आनी सगळें तोच सांबाळटा. हे जोरीतोर पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी म्हणून आमकां देवाची पदवेची खबर सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या पदवेदार देवा सोबे आमी दर एकल्यान येवंक गरजेचें म्हूण आमकां सांगता. सगळीं तुमी जीं कोण कश्ट करतात, ओशाच्या बाराकाल आसात, ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आपयता कोणाक सगळीं जीं कोण तुमी कश्ट करतात, सगल्यांक बाबा भयणांदो आमकां वेगवेगळ्या भासांचे कश्ट आसात. घडये कोणाक जाणटे पिरायेचे कश्ट आसात, कोणाक नेणटो आसुनूच पिडेचे कश्ट आसात, कोणाक घडये आपले कुटुंबीक कश्ट आसात, कोणाक नेणारपणाचे कश्ट आसात, गरीबसाणीचे कश्ट आसात. वेगवेगळ्या भासांचे आमचे कश्ट. आनी ह्या पासत कश्ट देवान धाडलोले, देवान आमचेर शिराप कसो धाडला अशें न्हय, पूण कश्ट आमच्या जिविताचो भाग म्हूण आमचो धर्म आमकां शिकयता.